बरे क्लस्टर आमी तयार करू शकता। आमचे सरकार आयज इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी आनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी करपाच्या मार्गार आहा। आमी हे पॉलिसी केन्ना नोटिफाय करूंक नाशिल्ली म्हणून एक योग्य तरेची पॉलिसी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आहा। पूण ते जर आयले आनी जर आमी चर्चा केली, आयज चर्चा करपाची गरज आहा ट्रान्सपेरंट मॅनरान। तुमच्या फाटल्यान आमचे श्री रोहन खंवटे बसल्या, तांकां खबर आहा की इंडस्ट्री कडेन चर्चा करूं ना जाल्यार तेंच्या मनान कितें तें समजून घेवपाक एकदम कठीण। आनी म्हणूनच ते समजून घेवन ते कितें आहा, आयज आमची पॉलिसी जर आसूं कशी पॉलिसी जाय, गोंयांक जर विजन एक दिवंक जाय, गोंयान एक लीड रोल जर खेळोंक जाय। एज इट इज आयज परिस्थिती इंडस्ट्रियल ग्रोथ सगळें देंवला आनी ह्याच परिस्थितीन आमचे कडेन जे कितें आहा, कांय लोक जे आमकां सहकार्य करूं शकता फुडें व्हरपाक। आनी एक सांगता तुमकां हावजान की आमी ट्रान्सपरंटली जे कितें करता ते करतले। आनी मुख्यमंत्री कालूच आमची IPBची मिटींग जाल्ली आसा, जे खंय व्हेरी क्लियरली सांगलेलें आसा सगळ्यो गोश्टी स्क्रुटनी जातल्यो। पयलींचे कसलेच आमी प्रकल्प घेवंक ना, सगळ्यो गोश्टी आमी एका वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा। म्हणजे तुमी चिंता करूं नाका। आणि आम्हाला इथं सांगितलं की ते धोरण ठरवणार, ते किती दिवस लागेल, किती वर्ष लागेल, 1 वर्षात होणार कशासाठी? पॉलिसी, धोरण म्हणजे पॉलिसी। स्पीकर सर, हांव एक अश्युरन्स दिता, काल बी मुख्यमंत्री कडेन आमचे चीफ सेक्रेटरी आशिल्ले, काल बी इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी गोंय राज्याक आनी मागीर आमची एक चर्चा ब्रीफ जाल्ली की इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसीचे सकयल इंडस्ट्रियल पॉलिसी येवं शकता, बाकी सगळे IT पॉलिसी हे सगळे हेजे वेगवेगळे भाग आसतले। पूण त्याच बरोबर हे आमचे जरी तुमी इंडस्ट्रियल पॉलिसीचे जे उलयल्ले आसा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जे आहा फुडल्या सेशना पयलीं आमी, हांवें परत सांगता तुमकां, कॅबिनेटान तुमीच आशिल्ले कॅबिनेटान जेन्ना ते इंडस्ट्रियल पॉलिसी पास जाल्ली, पूण नोटिफाय जावंक ना। आयज परिस्थिती बदलल्या म्हणून ते परत एक तेजे कडेन मातशें परत एकदां वाचून म्हाका तरी दिसता की जे आमचे गोंय राज्यान बी जे इंडस्ट्रियल हावजीस जे कोण इन्व्हेस्टमेंट हांगा गोंयान केल्ले आसा, म्हाका दिसता की आमी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीजच्या माध्यमांतल्यान चर्चा करून जे स्टेक होल्डर्स आहा, चेंबर ऑफ कॉमर्स आहा, GSI आहा, हेंचे कडेन परत चर्चा करून आयजच्या पर्स्पेक्टिवान खंयचे दिशा घेवपाची ते जर जाय त्या इंडस्ट्रियल पॉलिसीन ते इनकॉर्पोरेट करून नोटिफाय करपाक काय हरकत ना। जे ऑलरेडी कॅबिनेटान पास जाला ते आमी नोटिफाय करचे ना, ते आमी परत एकदा मुख्यमंत्री कडेन प्रेझेंटेशन दिवन कशें फुडें वचपाचें। पण म्हाका दिसता ते बेगीन जावंक जाय, म्हणजे एक लोकांक एक क्लॅरिटी येतली की कशें कितें सिंक्रोनायज IPB, IDC आनी आमचे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट काम करता। स्टार क्वेश्चन नंबर 2